नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हेलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मनाक आजसान येवकार. तुमकां येवकार दितनाच आयचो विशय असो गोड विशय आमी घेवन आयला, पण हांव ताका गोड केन्नाच म्हणना. हांव म्हणटा गोड विशय पण तो कोडू विशय, कारण तो आज आमकां दिसान दीस वाडत आसा ताचें प्रमाण, आनी दिसान दीस हें प्रमाण फक्त भारत देशांत न्हय तर गोंयांत तें आवाक्याच्या भायर गेलां. आनी हो विशय म्हणजे मॅनेजमेंट ऑफ डायबिटीज. आनी ह्या विशयाचेर आमकां विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर स्टुडियोन आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर साफल्या सरदेसाय, कन्सल्टंट मेडिसीन फ्रॉम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिखली, गोवा, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांतल्यान. आनी विशय खरोच परत एकदां सांगता की आमी ह्या विशयाचेर आज पर्यंत कितकेशेच फावटी उलयल्या, पण म्हाका हें कंप्लीट जालें कशें केन्नाच दिसना. कारण लोकांच्यो जितक्यो आमचो प्रमाण वाडटा, म्हणजे लेटेस्ट स्टॅटिस्टिक्स सेज की गोंयांतले 20 म्हणजे जर चवथो मनीस जो आसा आमचे कडेन येता ओपीडीन, तो डायबेटीक किंवा प्री डायबेटीक आसूं शकता. बरोबर डॉक्टर? आनी दिस ICMR स्टडी नॉट जस्ट म्हणजे प्रिझम्पशन न्हय, म्हणजे दिस कॉन्क्रीट प्रूफ आशिल्लो अशी गजाल. तर सगळ्यात पयलीं आमी जो ह्या विशयाक फुडें करतना पयलो विशय म्हणजे पयलो प्रश्न आसतलो तो म्हणजे डायबिटीज म्हणजे कितें. तातूंत तुमी आमकां दोनूय सांगात, टायप ए म्हणजे कितें, टायप 1, 2, टायप 2, हें तर मातशें विस्कटून सांगात. सर, सोप्या भाशेन सांगपाचें म्हळें जाल्यार डायबिटीज एक अशी कंडिशन जातून बॉडीची ब्लड शुगर लेवल वाडूंक लागता. तर आमच्या बॉडीन एक पँक्रियास म्हणून ऑर्गन आसता जो इन्सुलीन हो हॉर्मोन सिक्रीट करता. आतां इन्सुलिनाचें काम कितें, तर जी आमची बॉडीन आमी ग्लुकोज ऑर शुगर घेतात ऑर बॉडीन जी शुगर तयार जाता, ती शुगर आपापल्या अवयवा पर्यंत पावपाक जाय, ज्या जाग्यार ती युटिलायज जाता. तर मसल आसा, फॅट आसा, ब्रेन आसा, तर त्या एरियेनी ती मसल शुगर पावोवपाचें काम हें इन्सुलिनाचें. आतां इन्सुलीन जेन्ना लेवल कमी जाता, चड जाता ऑर काम करिना, तेन्ना ताका शुगराचें लेवल वाडूंक लागता बॉडीन. ताका आमी डायबिटीज म्हणटात. सो ब्रॉडली वी कॅन डायबिटीज हॅज मेनी टायप्स, बट आमकां जे डेली प्रॅक्टिसीन दिसतात ते मेनली 2 टायप्स ऑफ डायबिटीज आसतात, टायप 1 डायबिटीज आनी टायप 2 डायबिटीज. टायप 1 डायबिटीज हे नॉर्मली ल्हान भुरग्यांमध्ये दिसता किंवा यंग अडल्ट्सांमध्ये दिसता. तर टायप 1 डायबिटीसाचें कारण कितें काय म्हळ्यार तांच्या बॉडीन इन्सुलीन हॉर्मोन नासताच. एक तर तो बॉडीन कमी तयार जाता, पँक्रियास इन्सुलीन तयार करिनात, किंवा तांच्या बॉडीन ऑटो अँटीबॉडीज म्हणून आसतात जे इन्सुलीन तयार केल्ले डिस्ट्रॉय करतात. सो टायप 1 डायबिटीज जे भुरग्यांमध्ये जाता किंवा यंग एडल्ट्सांमध्ये जाता, द ओनली ट्रिटमेंट फॉर टायप 1 डायबिटीज इज टू गिव्ह एक्सटर्नल इन्सुलीन. तांकां केन्ना दिसांतल्यान 3दा किंवा 4दा इन्सुलीन सप्लिमेंट जाय पडटात. देर इज नो अदर ट्रिटमेंट फॉर टायप 1 डायबिटीज. पण चडान चड जे आमकां पेशंट दिसतात, ऑलमोस्ट 90 to 95% आमचे पेशंट जे असतात ते टायप 2 डायबिटीजान असतात. आता टायप 2 डायबिटीजान एक तर इन्सुलिनाचे लेवल कमी जाता, किंवा दुसरी एक गजाल जाता म्हळ्यार इन्सुलीन रेजिस्टन्स. आता ज्यांची एज जाता वता, म्हणजे मोर दॅन 60 years 70 years अशा पेशंटां मदीं जे बीटा सेल्स म्हणून असतात पँक्रियाचे, तांचें काम हळूहळू कमी जाता वयाप्रमाणे. सो जशें तांचें काम कमी जाता त्या प्रमाणे बॉडीन इन्सुलीन तयार जावपाचें लेवलूय कमी जाता. सो दे हॅव लोअर लेवल्स ऑफ इन्सुलीन, तांच्यामुळे तांची ब्लड शुगर वाडूंक लागता. सो दिस इज वन टायप ऑफ टायप 2. टायप 2 दुसरें म्हणजे विच इज मोर एंड मोर कॉमन नावडेज अँड विच इज सीन इन यंगर अडल्ट्स, ल्हान भुरग्यांमध्ये सुद्दां दिसता, इज टायप 2 विच इज इन्सुलीन रेजिस्टन्स. आता इन्सुलीन रेजिस्टन्स म्हणजे कितें, ह्या लोकांमध्ये इन्सुलीन हॉर्मोन नॉर्मल लेवलान आसता किंवा तो हायर लेवलान आसता कम्पेर्ड टू नॉर्मल, बट दॅट इन्सुलीन इज नॉट ॲक्टिंग. इन्सुलीन जरी बॉडीन असले, इट इज नॉट एबल टू डू इट्स ॲक्टिव्हिटी, सो इट इज नॉट एबल टू सेंड ग्लुकोज टू वेरेवर इट इज सपोज टू गो. सो अशा पेशंटांमध्ये इन्सुलीन ग्लुकोज लेवल्स वाडूंक शकतात बिकॉज ऑफ इन्सुलीन रेजिस्टन्स. आता मेन कारण ज्याच्यामुळे डायबिटीज जगान वाडूंक लागला आणि इन्सुलीन रेजिस्टन्स वाडूंक लागला इज बिकॉज ऑफ युअर बॉडी फॅट कॉम्पोजिशन. आजकाल ओबेसिटी वाडटा, डिक्रीज ॲक्टिव्हिटी, डायटरी चेंजीस, लायफस्टायल चेंजीस आसात, स्ट्रेस वाडत आसा. ऑल ऑफ दीज कॉन्ट्रिब्यूट टू इन्क्रीज फॅट डिपोजिशन इन द बॉडी, स्पेशली इन द लिव्हर. जितले बॉडीतले फॅट कॉम्पोजिशन वाडूंक लागता तितली बॉडी फेसीस इन्सुलीन रेजिस्टन्स. सो द मेन ट्रीटमेंट फॉर दीस इन्सुलीन रेजिस्टन्स इज वेट लॉस, डायट मॅनेजमेंट, लायफस्टायल चेंजीस, एक्सरसाइज, अँड सेकंडरी ट्रीटमेंट इज मेडिकेशन. अच्छा. सो हे सगळ्या गजालींतल्यान आमी जेन्ना पळयता की डायबिटीज हे 2 प्रकारचे आसता. जशें तुमी सांगलें की ताचें एक इन्सुलीन तयारच जायना किंवा ताचें जाल्यार सामकेंच कमी प्रमाण जाता. दुसरें म्हणजे ताचें तयार जावपाचें प्रमाण वया प्रमाणे कमी जाता, किंवा जशें म्हणटा तुवें स्ट्रेस किंवा बाकीचे कांयच ताचें फिजिकल एक्टिविटी ना, एक्सरसाइज ना, सो कॉल्ड लायफस्टायल ह्या मॉडिफिकेशन लागून ताचे जे परिणाम जातात किंवा दुश्परिणाम जातात, ताका लागून ताची शुगर ताच्या ज्या अवयवा मेरेन ज्या पद्दतीन पावपाक जाय तशी पावना, आनी ताका लागून आमकां ताका कितें तरी एक्सटर्नल सोर्स दिवन ताचें तें अपलिफ्ट वाडोवचें पडटा. डॉक्टर, म्हाका सांगा, आमी ह्या विशयाचेर हांव तर फुडें सांगता की इतके उलयत आसता आनी दीसभर उलयत आसता, पण आज परत हेंच सांगता की डायबिटीज मॅनेजमेंट इज नॉट द वर्क ऑफ ओनली डॉक्टर्स
इट इज सगळ्यांचेच आमकां हातभार जो टिचर्स आसपाक जाय, एग्रीकल्चरल लोक आसपाक जाय, सगळ्याच लोकांना आज हे इतकें प्रमाण वाडत आसा. वी डोंट नो whom वी आर टॉकिंग टू. मे बी ही हॅज नॉट टेस्टेड हीज शुगर, सो ही डजंट नो ही इज डायबिटीक ऑर प्री डायबिटीक. सो अशा सिच्युएशनान आमी डायबिटीस म्हणजे कितें हें जाणून घेवप, ताचेर योग्य पद्दतीन तें कशें हाताळप हें शिकून घेवप हें सगळ्यात म्हत्वाचें आसा. कारण इट नॉट जस्ट की तूं आज डायबिटीस जाला टॅबलेट खाली म्हणजे सुटलें, तूं आतां कितें जाय तें करपाक मोकळो अशें जायना. आनी हातूंत एक इम्पॉर्टंट रोल आसा तो म्हणजे आमचो डायट. म्हाका डॉक्टर जेन्ना डायट आनी डायबिटीस ह्या विशयांचेर आमी जे उलयतात म्हणजे हांचें को रिलेशन आसा, तेन्ना म्हाका सगळ्यान पयलीं हांव तुमकां एक कितें आसा आमच्या पुस्तकांनी वेगवेगळ्या तरेचो डायट रिकमेंड केल्लो आसता. पण म्हजो सदांच एक कल आसता, म्हजो सदांच एक विशया कडेन धरून रावपाचो एक हांव दर फावटी म्हणटा की गोंयचो मनीस जो सकाळी एक पाव किंवा चपात्यो खाता, दनपारां शीत जेवता, सांजचें शीत जेवता किंवा आनी कितें तरी खाता, ताका नुस्तें लागता, ताका तळिल्लें नुस्तें लागता, ताका भाजी कमी लागता. आनी ह्या सगळ्या बॅकग्रावंड बिकॉज इट इज नॉट ऑल्सो रॉंग, हांव चुकीचें अशें म्हणना, कारण वी आर ऑन द कोस्टल बेल्ट, नुस्तें उपलब्ध आसा. आनी हें सगळें जेन्ना आमी मतीन धरता तेन्ना डायबेटीक मनशाक कशा पद्दतीचो डायट तुमी रिकमेंड करतले? तर जेन्ना आमी एका डायबिटीक पेशंटाचे डायट म्हणटात, आमकां लक्षान घेवचें पडटा की हाका जाका डायबिटीज जाला, इट इज फॉर अ लायफ लाँग डिजीज. अशें ना की 1-2 वर्सां ताका डायबिटीज आसतले आनी ताचे डायबिटीज नॉर्मल जातले. सो जेन्ना आमी डायबिटीक पेशंटाचो डायट डिझायन करतात, वी हॅव टू ऑलवेज रिमेंबर की ही हॅज टू फॉलो हीज डायट फॉर लायफस्टायल. आतां जशें तुमी म्हटलां की गोंयकारांक शीत जाय, हुमण जाय, नुस्तें जाय. सो यू कॅनॉट टेल अ डायबिटीक पेशंट की बाबा आतां तुका डायबिटीज जाला, तूं शीत सोडून दी. खुबशे पेशंट आमचे कडेन येतात की बाबा आतां म्हाका डायबिटीज जाला, हांवें आतां शीत बंदूच केलें, दनपारांय जेवना, रात्री जेवना, पूण दिसभर रोटयो खाता. तूं कितलो वेळ करतलो? 1 म्हयनो करतलो, 2 म्हयनो करतलो? इट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर लायफ लाँग. सो जेन्ना आमी डायबिटीक पेशंटाचे डायट डिझायन करतात, इट इज ऑलवेज वी सी एट अ कॉम्पोजिशन ऑफ अ प्लेट. आतां आमी नॉर्मल गोवन ताट जर घेतलें जाल्यार तें कशें आसता, गोंयकारांक शीत भरपूर जेवपाची संवय आसता. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ताटान आमी शीत घेतात, तातूंत हुमण घालतात. हुमण ऑल्सो इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहायड्रेट बिकॉज ते कोकोनटाचे आसता. ताजे बरोबर आमकां फीश जाय पडटा. फीश मोस्ट ऑफ द पेशंट्स ईट फ्रायड फीश, तांकां सदांच फ्रायड फीश जाय पडटा. आनी खुबशे जाणांक संवय आसा की आज नुस्त्याचो दीस, आज म्हाका भाजी नाका. सो शीत, हुमण, नुस्तें आसून इल्लेशें सालड आसा, ते पसून मातशें नांवा पुरते. एंड दिस एंटायरली इज अ व्हेरी कार्बोहायड्रेट रिच डायट. सो डायबिटीक पेशंटा खातीर वी गिव अ सिमिलर डायट. वी डोंट चेंज द कॉम्पोजिशन कंप्लिटली, फक्त आमी तातूंतले प्रपोर्शन चेंज करतात. सो एका डायबिटीक डायटान आमी कितें सांगतात की यू हॅव टू डिवायड युअर प्लेट इंटू 4 पार्ट्स एक्झॅक्टली. फर्स्ट पार्ट हॅज टू बी अ कार्बोहायड्रेट पार्ट. तातूंत तूं शीत घे किंवा तूं रोटी घे, तुका जाय तशें 1 वाटी शीत, ताज्या वयर ना. सेकंड पोर्शन हॅज टू बी अ प्रोटीन पोर्शन. नुस्तें घे, अंडे घे, चिकन खाता तूं चिकन घे, व्हेजिटेरियन्सा मध्ये आनी कितें जाय जाल्यार घेतलें जाता. आनी द सेकंड ऑर द हाफ ऑफ द प्लेट हॅज टू बी फायबर रिच प्लेट. 1/4 हॅज टू बी कुक्ड फायबर, म्हणजे भाजी आसूंक जाय, कसली भाजी शिजयल्ली आसूंक जाता. आनी रिमेनिंग 1/4 हॅज टू बी अ सॅलड. So when you eat this food, it is a normal Goan food only. We have not changed it drastically. But when you eat it in proportion, this food, you can have this daily also without any change in your sugar levels. So this is what we normally advise in diabetes. So basically डायबिटीक मनशान नुस्तें खावं येता, फक्त आपूण कितकें नुस्तें खावप हें प्रमाण दवरप. ताणें जेवणा बरोबर भाजी आनी सॅलड हांचो आस्पाव करप. आनी तुमी म्हटलां तशें कार्बोहायड्रेट म्हणजे ताणें एक शीत किंवा चपाती किंवा रोटी वॉट एवर ही फील्स ही कॅन टेक. म्हाका डॉक्टर एक असो समज आसा, मीथ, आतां थोडेशें मातशें एकाडेमीक ट्विस्ट, की लोकांक खूब फावटी दिसता की आपण शीत जेवचो ना किंवा शीत जेवंक ना, ताच्या वाती चपाती किंवा रोटी खाली जाल्यार इट इज एक्सेप्टेबल आनी म्हणजे ही एज ही कॅन टेक लिबर्टी अशें तांकां दिसता. हाचेर तुमचें मत कितें? खुबशे पेशंट कितें करतात, डायबिटीज जाला म्हणटात आनी शीत सोडून तेच दितात. ते आनी ते शुगर्स आर स्टील हाय. सो आमी तांकां विचारता, बाबा तूं अशें कितें जाता, तूं शीत जेवना म्हणटा. सो ते 3 रोटयो खातात, 4 रोटयो खातात. सो एनी कार्बोहायड्रेट सोर्स, शीत म्हणा, रोटी म्हणा, तूं आनी कसले किनोवा म्हणा, कितेंय खाल्यार जाता, बट इट हॅज टू बी इटन इन प्रपोर्शन. दॅट प्रपोर्शन हॅज टू बी मेंटेन, द क्वॉन्टिटी हॅज टू बी मेंटेन. रोटी खाल्यारूय वायट न्ही शीत, पण आमकां कितें आसा, वी आर नॉट द पॉप्युलेशन वीच इज यूज टू ईट रोटी आनी वीट एवरी डे फॉर ट्वायस
अ डे. Correct. इट इज पॉसिबल इन नॉर्थ, आमकां शीत हें जायूच. बरोबर. सो यू कॅन ईट रायस बट ईट इट इन प्रपोर्शन. एक वाटी रायस इवन ट्वायस अ डे सुद्धा कांयच प्रॉब्लेम ना. थोडे लोक म्हणटा रातचे शीत जेवना, हां. रोट्यो खातात आमी, हां. बट देर इज नथिंग लायक दॅट. यू कॅन हॅव रायस एट नायट ऑल्सो बट बरोबर. ईट इट इन प्रपोर्शन Correct. अँड ईट इट विथ अ फायबर सोर्स लायक हां. भाजी अँड सॅलड. सो अशें न्हय की तुम्ही रोटी खाली म्हणजे तुम्ही बाबा शीत जेवना त्याच्यावर रोटी खाली म्हणजे बाबा इट्स ओके No, it doesn't, एक दोन चार खाता अशें काय ना ते. तशें कांय सो नसता. बेसिकली तुम्ही जे खाता ते डॉक्टर परत सांगता आणि हांव परत हेच रिपीट करता, तांचें प्रमाण महत्वाचें. एक बाबा शीत घेतलें ताचे बरोबर भाजी आसप, सॅलड आसप आणि जे तुम्ही कालवण किंवा जे कितें बाकीचे फिश घेतले ते हरकत ना. पण हे सगळें प्रमाणान घेवप आणि प्रमाणाच्या भायर वचपाक जायना. कारण दुर्दैवान हे जे डायबेटीक लोक आसतात तांकां भूक चड लागता. तांकांच गोड खावपाची इच्छा चड जाता कंपेर्ड टू अदर पॉप्युलेशन. आणि हाका लागून ते म्हणजे फायनली एंड अप इटींग लॉट There is, ऑर दे एंड अप इटींग स्वीट ऑर वॉट एव्हर इट इज. हाचेर तुमचें मत. देर इज अ रिझन डायबिटीसांक चड भूक लागता. Correct. बिकॉज एज आय सेड इन्सुलिन डज नॉट वर्क. तांच्या बॉडीन शुगर ग्लुकोज खूब आसता. द लेवल्स ऑफ शुगर इज व्हेरी हाय इन द बॉडी बट दीस ग्लुकोज ज्या जाग्यार पावपाक जाय त्या अवयवा पर्यंत तो पावना. सो युअर ब्रेन इज रिक्वायरिंग ग्लुकोज बट इट इज नॉट रिचिंग द ब्रेन. सो द ब्रेन इज थिंकिंग की अरे देर इज नो ग्लुकोज इन द बॉडी सो यू हॅव टू ईट. बट इट इज नॉट लायक दॅट. देर इज ग्लुकोज इन द बॉडी, लॉट ऑफ ग्लुकोज इन देर, पण ते आमकां ब्रेना पर्यंत पावना आशिल्ल्यान ते आमकां चडान चड भूक लागता. दॅट इज द रिझन डायबेटीक पेशंटा मदीं चड भूक लागता. चड ग्लुकोज बॉडीन आसा म्हणटकीर तो चड मुतांतल्यान भायर वता, म्हणटकीर परत परत मुतूंक जाता, परत परत ताण लागता, वजन कमी जाता. सो ऑल दीज आर सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज विच इज हॅपनिंग बिकॉज ऑफ द ग्लुकोज नॉट वर्किंग. सो बेसिकली त्या मनशांक भूक लागता आणि ताजें कारण जशें डॉक्टरान सांगलां हें कारण आसा. पण त्या खातीर यो प्रॉपर मॅनेजमेंट ऑफ डायट अँड अदर मेडिकेशन हें इक्वली इम्पॉर्टंट. डॉक्टर तुमकां असो परत मातसो हांव मातसो आउट ऑफ विशया वता अशें म्हणपाक हरकत ना की आमकां खुबश्या लोकांक दिसता की देर इज समथींग कॉल्ड इंटरमिटंट फास्टींग. आणि तुमी आतां म्हटलें की खुबश्या डायबिटीक लोकांचें वजन कमी जाता पण खुबश्या लोकांचें वजन वाडटाय बी. एक तर तें वाडत वता किंवा ताचें पयलींच वाडिल्लें आसता. सो कॉल्ड एज आमचें लायफस्टायल म्हणटा तें काय करना, दीस बरोबर बसता, आपल्या ऑफिसान गेलो, हें कर तें कर, आपलें केलें, लॅपटॉपाचेर काम केलें, हांचें वजन वाडिल्लें आसता. तांचें अनफॉर्च्युनेट वजनूय कमी जायना आणि डायबिटीसूय कमी जायना. हांचे सांगड घालतना आमकां वॉट टायप ऑफ म्हणजे वेदर दीस इंटरमिटंट फास्टींग इज एक्सेप्टेबल, एडवोकेटेड ऑर वॉट इज युअर टेक ऑन दीस? See, intermittent fasting is a concept which is not new to us. व आमच्या आज्या पणज्यामध्ये पयलीं पासून आसा. आमच्यो आज्यो बी कितें करताल्यो, विकांतल्यान एक दीस उपास म्हणून दवरताली. बरोबर. सो ते कांयच खायना आशिल्ली त्या दिसाक. दीस कॉन्सेप्ट इज टेकन बाय द वेस्ट, मॉडर्नायज्ड आनी आमकां परत आयला, विच इज कॉल्ड एज इंटरमिटंट फास्टिंग. सो वॉट इज बेसिकली इंटरमिटंट फास्टिंग? इट इज टायम रेस्ट्रिक्टेड फिडींग. म्हणजे तूं आतां वेरियस टायप्स ऑफ इंटरमिटंट फास्टिंग आसा. 16:8 आसता, म्हणजे तूं 16 वरां उपाशी रावता, 8 वरां खाता. किंवा 5:2 म्हणून करतात. 5 दीस विकांतले नॉर्मल डायट घेतात, उरिल्ले 2 दीस सामके कमी म्हणजे 500 कॅलरीज बी अशें घेतात. सो बेसिकली वॉट हॅपन्स इन इंटरमिटंट फास्टिंग इज देर इज अ प्रोलॉंग पीरियड ऑफ फास्टिंग जातून तूं कार्बोहायड्रेट घेना. सो वॉट हॅपन्स देर इज नो ग्लुकोज सोर्स इन द बॉडी इन दॅट टायम. सो ड्युरींग दॅट टायम आमचे जे बॉडी फॅट जे आसा ते यूज करता. सो देर इज फॅट लायसीस इन द बॉडी इन दॅट टायम, किटोन्स तयार जातात. सो इट इज अ टायप ऑफ फॅट लॉस. सो ज्या पेशंटा मदीं फॅट लॉस करपाक जाय, स्पेशली डायबेटीक, आमी जर वी गेट यंग पेशंट्स 20 years 30 years हू आर ओवरवेट, ओबेसिटी आसता, BMI तांचो 30-35 प्लस आसता, दे हॅव अ लॉट ऑफ इन्सुलिन रेजिस्टन्स, न्यूली डायग्नोज डायबिटिक्स असतात. सो फॉर दीज पेशंट्स इंटरमिटंट फास्टिंग इज एडवायजेबल बिकॉज इफ यू लूज अशें according to recent studies, if you lose even 10% of your body weight, suppose he's 90 kgs, he loses 10 kgs in the next 4-5 months, comes down to around 80 kgs, there is a possibility that his diabetes can be corrected. So in these patients intermittent fasting is advised. आता already जो diabetic आसा खूप वर्ष 5-6 वर्ष जाली diabetes आसा, who is already on multiple medications, असले पेशंटा खातीर intermittent fasting is ideally not advised because during those periods of fasting his sugars will go down, he will go in hypoglycemia. So he can follow normal diet, calorie restricted but timely eating diet. Intermittent fasting can be for those who want to lose fat, who wants to reduce their body weight, or for early diabetic patients who have lot of insulin resistance, because it is seen that intermittent fasting over a period of time can decrease insulin resistance, especially in high BMI patients. बरोबर. म्हणजे हेच तुमचो विचार जो आसा तो हांव मातसो आनी क्लब करतना अशें म्हणून की हे जे डायबेटीक डायट जो आसा तो तुमी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारूच ठरवप खूब इम्पॉर्टंट. यू जस्ट कॅनॉट गो ऑफ युअर ओन ना आपण आता इंटरमिटंट फास्टिंग करतलो, आपण हे करतो ते अशें करनासतना, म्हणजे ते प्रयोग स्वताचेर करनासतना, कारण अशी सिच्युएशन येऊ शकता की जशी तुम्ही सांगला की तुमची शुगर लेवल सामकी कमी जावन हायपोग्लायसेमियाची सिच्युएशन येऊ शकता आणि ताका लागून आनी चड त्रास जावं, विच इज मोर डेंजरस.
सो बेस्ट म्हणजे तुम्ही डॉक्टरा कडेन डिस्कस करा की बाबा आपण नक्की कितें करूंक सोदता किंवा आपण कितें केल्यार मोर एडवायजेबल एज फार एज डायट इज कन्सर्न. कारण मेडिकेशन तुम्ही डॉक्टर सांगता ह्यो गुळयो अमके फावटी घे इतके फावटी घेव, त्याच्या बरोबर डायबिटीसचा डायट हो इक्वली इम्पॉर्टंट. डॉक्टर आता एक म्हणजे आता प्रश्न जो आसा तो म्हजो सिजनल आसा अशें तुमच्यान म्हणूं येता किंवा सिजनल ना अशेंय म्हणूं येता. सिजनल ह्या खातीर किंवा आतां मानकुराद आंब्यांचे दीस सुरू जातले आनी त्या खातीर हळूहळू बाजारांत आतां मातशें म्हारग आसा, मातशें सवाय जातले ते वाडत वतले आनी खंयच्याय गोंयकारा खातीर हें एक म्हणजे टेम्पटेशन आसता की मानकुराद आंबो खावप. मागीर तो खावप कितको, जशें आतां तुमी सांगलां की ब्रेनाक शुगर कमी जाल्ली आसता, ताका आनी खावचें दिसता, ताकाच आनी गोड खावचें दिसता, ताका मानकुराद आंबो आनी चड आवडपाक लागता, तेन्ना आतां पणसूय जाल्ले आसता. सो अशा सिच्युएशनान आमी जेन्ना फ्रुट्स म्हणटा ते फ्रुट्स ताणें खंयच्या मर्यादेन घेवप, तेजे कट ऑफ पॉयंट कितें आनी ताचेर कशें ताणें थरोवप की आपूण कितें खावप आनी कितलें खावप. फ्रुट्स हे डायबेटीक पेशंटांक सामके इम्पॉर्टंट असतात बिकॉज तातूंत विटमिन्स असतात, मिनरल्स असतात. सो वी आयडियली एडवायज 2 पोर्शन्स ऑफ फ्रुट्स पर डे. बट वॉट इज इम्पॉर्टंट इज ते फ्रुट्स खंयचे तरेचे खाता, केन्ना खाता आनी कितल्या प्रपोर्शनान खाता. इन दीस देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज ग्लायसेमिक इंडेक्स. ग्लायसेमिक इंडेक्स ऑफ अ फूड म्हणजे कितें, जे गोष्ट तूं खाली, सपोज एक फ्रूट खाले, 2 वरांनी तुजी शुगर कितली स्पायक जाता. सो जितली हाय ग्लायसेमिक इंडेक्स आसता तितली शुगर हाय स्पायक जाता. सो देर आर सर्टन फ्रुट्स ज्याची ग्लायसेमिक इंडेक्स इल्ली हाय आसता. दीज फ्रुट्स आर मँगोज, चिकू, सीताफळ किंवा बनानास and to some extent grapes. These fruits, 5 fruits, have little higher glycemic index. So we advise our diabetic patients to take these fruits in a lesser quantity. अशें ना की बाबा खावपाचेच ना. Take these fruits in lesser quantity and at a less frequent intervals as compared to other fruits with lesser glycemic index. आता डायबिटीक पेशंटा खातीर फ्रूट खंयचे बरे, तर ॲपल्स आसात, आमचे ग्वावा, पेरू आसात, संत्र, मोसंबी, हे फ्रूट सामके बरे बिकॉज दे आर व्हेरी लो इन ग्लायसेमिक इंडेक्स. कितले खाले तरी शुगर वाडना. सेकंड थिंग इज फ्रुट्स शुड नॉट बी इटन एज अ डेझर्ट. आमकां खूब जाणांक गोंयकारांक तर संवय आसा, जेवण जेवलें की एक ॲपल कट केलें आनी खालें. बट फ्रुट्स आयडियली शुड नॉट बी इटन एज अ डेझर्ट. इट शुड बी इटन एज अ मिड मील. तूं सकाळीं खावंक शकता बिटवीन योर ब्रेकफास्ट एंड योर लंच, एक 10-10:30 सुमार फ्रूट खाले किंवा मदीं खाले, सांजचे दनपार आनी जेवपाचे एक 5 सुमार एक फ्रूट खाले. सो दोज आर द गूड टायम्स टू ईट फ्रुट्स. आनी जशें आंबे म्हळ्यात तुमी, आंब्याच्यो 1-2 शिरो तुमी खावंक शकतात मदीं 10 सुमार किंवा सांजचे 5 सुमार. डोंट ईट द होल मँगो एट वन टायम बिकॉज दॅट वील इन्क्रीज योर शुगर. डोंट क्लब द मँगो विथ युअर लंच बिकॉज दॅट वील अगेन इन्क्रीज युअर शुगर. सो मदीं खावपाक शकता. सेकंड थिंग आय वॉन्ट टू से टू ऑल डायबिटीक पेशंट्स इज, आमचे खुबशे पेशंट येतात की दोतोर फ्रूट ज्यूस पिले आता काय ना, की आमी घरा कडेन करतात, शुगर घालनात, इज दॅट ओके. सो आय वूड स्टील से फ्रुट्स आर मच बेटर देन फ्रूट ज्यूस. तर कित्याक काय म्हटल्यार, एक जर तुमी ग्लास घेतलो ऑफ अ मोसंबी ज्यूस म्हणा, कितले मोसंबे लागतात, एटलीस्ट 3 तरी 4 मोसंबे लागतात टू मेक दॅट 1 ग्लास ऑफ फ्रूट ज्यूस. इट इज व्हेरी हाय इन फ्रक्टोज विच इज द फ्रूट शुगर विच अल्टिमेटली ग्लुकोजान कन्वर्ट जाता बॉडीन. आणि प्लस जे फायबर असता मोसंबीचे, दॅट इज गॉन आउट. दॅट फायबर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज ऑफ दॅट फायबर तुमचे शुगर स्पायक जायना. तुम्ही जर त्याच फ्रूट ज्युसाच्या बदलाक फ्रूट खावपाक बशिल्ले, एक खाता आशिल्ले किंवा 2 खाता आशिल्ले, अलॉंग विथ द फायबर, प्लस इट कीप्स यू फूल फॉर अ लॉंगर पिरियड ऑफ टायम. So fruit juice for concept, especially for diabetic patients, is not a good thing. You eat your fruits, whichever fruits you want, you eat the whole fruit and not the fruit juice. Even mango मध्ये it is seen ki if you can eat the peel of the fruit, आता तोतापुरी बी आंबो असता, त्याची साल असता, that sal is very rich in fiber. So if you can eat the mango with the peel, which normally people don't like, थोडे आंबे खाऊंक शकना आम्ही, साल कोडू असता म्हणून, पण जे आंबे आम्ही खाऊंक शकतात with the sal, that will help with your डिक्रीजिंग युअर शुगर लेवल. इतली स्पायक जावची ना शुगर इवन आफ्टर इटिंग अ मँगो. सो बेस्ट म्हणजे अशें म्हणणं, सो ओके इट मे यू मे नॉट लायक इट, पण खावपाक हरकत ना. सर्वसामान्य आमी जे आंबे म्हणजे जर काय केमिकल बी ट्रीट करूं ना जाल्यार जे आमी घरा किंवा झाडार पिकिल्ले आसता ते आंब्याची साल खावप इज मोर एडवायजेबल. बिकॉज इट इज रिच इन फायबर. करेक्ट. हातून तुमकां फायबरूय मेळटले, तुमचे बाकीचे म्हणजे शुगराचे बॅलन्सिंग सारकें जातलें आनी दॅट वील मोर हेल्पफूल. सो थोडीशी लिबर्टी जेन्ना तुम्ही घेता, हांव परत शब्द वापरता, थोडीशी लिबर्टी. अशें न्ही की आपण साल खाता म्हणून आख्खोच आंबो खातलो अशें न्हय. सो थोडीशी लिबर्टी घेता तेन्ना इज मोर एडवायजेबल टू ईट अलॉंग विथ द पील. म्हणजे साली सकट खावप मोर इम्पॉर्टंट, म्हणजे इट हेल्प यू थोडेशें मार्जिनल तरी. डॉक्टर आता आनी एक प्रश्न आसा. तुमी फ्रुटा विशीं सांगलें, कसो खावप हें सांगलें, आनी तुमी सांगलें खंयच्या वेळार खावप आनी खंयच्या वेळार न खावप हें तुमी सांगलें. आतां कितें आसा, आमच्या घरान खंयचो मनीस चड गोड धोड करना. आय टोटली एग्री. तरी सुद्दां कितें ना कितें तरी आसता आनी परत
परत हेंच जाता की ताका ब्रेनाक तें खायनशें दिसता. म्हणजे हांवें खूब फावटी पळयलां जर आमी खंयच्या तरी लग्नाक गेले बुफे आसा जाल्यार डायबेटीक मनीस आसा तो नेमको गुलाब जामून खातलो. बाकीचे आसा ते असो एक खालो किंवा मातशें आनी कितें तो ताका आयस्क्रीमूय जायी, गुलाब जामूनय जावं आनी जलेबीय जायी. तिनूय पदार्थ तो म्हणजे तो वेवस्थीत आपले बॅलन्स करूंक सोदता किंवा खाता. सो अशा वेळार वॉट इज युअर तुमी परत हांगा कशें कट ऑफ करतले किंवा हांगा कितें स्वीट्स ही इज अलाउड टू ईट ऑर वीच ही शूड नॉट ईट. आनी एक डॉक्टर हांव परत पयलीं म्हणजे हांव विसरच्या पयलीं तुमकां विचारता, खूब लोकांचो असो गैरसमज आसा की आमी साखर वापरना, गोड घालता. गोड म्हणजे तो तरेतरेच्या गोडाचें नांव सांगता, हाचें गोड, ताचें गोड, अमक्या झाडाचें गोड आनी ते परत म्हाका हाचेर तुमी सांगिल्लें जाय की हे गॉड इज नॉट सो सेफ किंवा बाबा हें गॉड खालें म्हणजे तुमकां परत इट इज नॉट अ ग्रीन कॉरिडोर किंवा तुमी गॉड खंयचेंय खावं शकता. सो हाचेरय मातशें स्पश्टीकरण दिवन तुमी विस्कटोन सांगात. सो पयलीं तुमचो सेकंड क्वेश्चन आय लायक टू एड्रेस Yes. फर्स्ट. बिटवीन शुगर आणि गॉड बोथ आर इक्वल इन कॅलरीज. सपोज तुम्ही एक चमचो साखर घेतली, एक चमचे गॉड घेतले. फॉर डायबिटीक पेशंट बोथ आर इक्वल. इवन हनी थोडे मोव घालून च्या पितात. करेक्ट. शुगर, गॉड, हनी हे तिघांमदी कॅलरीज सेम असतात. सो फॉर अ डायबिटीक पेशंट शुगर खावप, गॉड खावप इट इज ऑल द सेम. आता गॉड सुपिरियर कित्याक शुगरा पासून? इट इज लिटल मोर न्यूट्रियंट्स, इट इज मोर विटमिन्स, मिनरल्स. सो फॉर अ नॉर्मल पर्सन हू इज ट्रायंग टू अडॉप्ट अ हेल्दी लायफस्टायल, हू इज नॉट डायबिटीक, हू इज ट्रायंग टू अडॉप्ट अ हेल्दी लायफस्टायल, तो साखरेन गॉड घालता केन्नाय जस्ट टू डिक्रीज द शुगर कंटेंट ऑर स्वीट्स गॉड घालूंक करता. इट इज एक्सेप्टेबल फॉर देम. बट फॉर अ डायबिटीक पेशंट जेन्ना आमी म्हणटात की बाबा साखर सोड, आमी कित्याक म्हणटात? तर आता आमकां दिसाक 2 कप साखर पिवपाची, च्या पिवपाची संवय आसता. सकाळचो 1 चमचो घालो, रातचो 1 चमचो घालो. सो वेन वी टेल यू की स्टॉप शुगर इन टी, वी आर नॉट टेलिंग यू टू स्टॉप 1 कप ऑफ टी इन शुगर इन अ डे. दिसाक 2 चमचे जाली, ती म्हयन्याक 60 चमचे जाली. सो वेन वी आर टेलिंग यू टू स्टॉप शुगर इन टी, वी आर टेलिंग यू तूं म्हयन्यान 60 चमचे साखर कमी करूंक शकता. सो दॅट इज वाय इट इज इम्पॉर्टंट इन डायबिटिक्स. फर्स्ट स्टेप वी टेल देम की बाकीचे कितें करचे परस हातूंतली शुगर कमी करून घे. सेकंड थिंग तुमी म्हटले स्वीट्साच्या बद्दल. तर सी वेन यू आर अ डायबिटीक, यू आर डायबिटीक फॉर लायफ एज हॅव सेड. यू कॅनॉट टेल अ डायबिटीक पेशंट की बाबा तू केन्नाच स्वीट्स खावपाक शकचो ना. तो चवताळटलो, तो म्हणटलो हे कसलें लायफस्टायल, आपल्याक नाकाच हे म्हणून. सो वॉट वी टेल आर पेशंट्स की यू हॅव अ हेल्दी लायफस्टायल फॉर अबाउट 2 वीक्स. म्हणजे आता जर तुवें 2-3 वीक्स बरे सारकें नॉर्मल डायट केला, एक्सरसाइज केला, प्रॉपर फायबर घेतला, प्रॉपर प्रोटीन घेतला, टायमार खाला, जाल्यार यू आर अलाउड टू ईट 1 स्वीट इन मे बी 2 वीक्स ऑर 3 वीक्स. बट इट डिपेंड्स तूं कसलें स्वीट खाता, खंयच्या प्रपोर्शनान खाता. Sweet should not be eaten on empty stomach because it causes a massive glucose spike. You eat a sweet as a dessert, post your lunch as a dessert. दुसरी गोष्ट म्हणजे खंयचे स्वीट खाता, दॅट ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आता आमची गोवन ट्रेडिशनल जी हें आसा स्वीट्स आसात, मणगणें म्हणा किंवा खीर म्हणा किंवा पायस म्हणा. सो दीज आर मेड अप ऑफ मिल्क ऑर कोकोनट मिल्क. तातूंत शेवयो आसता, ड्राय फ्रुट्स असतात. सो दे हॅव लिटल मोर न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू compared to certain other sweets. म्हणजे तुम्ही आता जलेबी म्हटली किंवा गुलाबजामुन म्हटले. व्हॉट इज दॅट? इट इज जस्ट फ्राईड स्वीट विच इज डंक्ड इन शुगर सिरप. सो कम्पेअर्ड टू द सेकंड हाफ म्हणजे जलेबी किंवा गुलाबजामुन खावचे परस आय वूड एडवाइज माय पेशंट्स टू ईट सम ट्रेडिशनल गोवन स्वीट्स बिकॉज इट विल बी स्वीट ऑल्सो, इट विल सॅटिस्फाय देअर टेस्ट बड्स, प्लस इट विल गिव्ह यू सम न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू एज कम्पेअर्ड टू अँड इट इज एज अ डेझर्ट. बरोबर. डॉक्टर म्हाका खूप महत्वाचो प्रश्न तुम्ही व्यवस्थित हँडल केला. आणि आता आमचे ऑलमोस्ट आमचो टायम सोंपत आयला. टेक होम मेसेज म्हणून तुम्ही कितें सांगतले? वॉट यू वूड लायक टू टेल युअर ऑडियन्स एज फार एज युअर मॅनेजमेंट ऑफ डायबिटीज? आय विल गिव्ह नाव लिबर्टी ऑफ वॉट एवर यू वॉन्ट टू से ऑन दिस टॉपिक. एक म्हणजे तुम्ही जो डायट सदांच घेतात तो चेंज करनाकात. तातूंत फक्त कॉम्पोजिशन ऑफ द डायट चेंज करात, प्रपोर्शन ऑफ द डायट चेंज करा जे तुम्ही घेतात. ऑलवेज इन्क्लूड फायबर इन युअर डायट. इट कॅन बी अ भाजी, इट कॅन बी अ सॅलड इन द डायट. दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी जेवतात, इट हॅज बीन सीन की आमी कितें करतात, सदांच शीत पयलीं घेतात, हुमण घेतात, नुस्तें खातात आनी लास्ट मागीर फायबर घेतात. बट अकॉर्डिंग टू रिसंट स्टडीज इट इज बीन फावंड की फायबर सदांच पयलीं घेवपाक जाय, जें आमकां आवडना. सो जेन्नाय तुमी जेवतात पयलीं सॅलड खायात, ताज्या नंतर प्रोटीन खायात आनी लास्ट गो फॉर युअर कार्बोहायड्रेट सोर्स. से विथ दॅट सेम अमावंट ऑफ फूड युअर शुगर स्पायक वील बी लेसर.
आनी तिसरी गोश्ट म्हाका सांगपाक जाय म्हटल्यार टू द पेरंट्स कळ्ळें आतां आमी म्हणटा डायबिटीज वाडत आसा सो वी हॅव टू कंट्रोल दीस समहाव सो दीस हॅज टू बी डन विथ द फ्युचर जनरेशन आतां आमचे आर एज म्हणजे 40-50 पीपल यू ऑलरेडी गॉट डायबिटीज नाव यू कॅनॉट डू एनिथींग अदर दॅन मॅनेज द डायबिटीज सो यू हॅव टू डिक्रीज दीस इन द फ्युचर जनरेशन तो कशें करतले एक म्हणजे भुरग्यांक संवय करपाक जाय यू हॅव टू टीच देम वॉट इज हेल्दी फूड वॉट इज अनहेल्दी फूड कीप देम अवे फ्रॉम पॅकेज्ड फूड्स कार्बोनेटेड फ्रुट्स इवन फ्रूट ज्युसेस स्वीट्स तांकां ल्हान आसतनाच जर कळपाक लागलें की बाबा दीस इज नॉट हेल्दी दे वील ग्रॅविटेट लेस टुवर्ड्स इट भुरग्यांक आवडटात स्वीट्स सदांच भुरग्यांक आवडटा बट गिव देम इन मॉडरेशन टेल देम की इट इज नॉट गुड इफ यू टेल समथींग फ्रॉम चायल्डहूड इट स्टिक्स टू युअर ब्रेन दुसरी गोष्ट म्हणजे एवरी चाइल्ड आय वूड रिक्वेस्ट ऑल द पेरंट्स एवरी चाइल्ड हॅज टू बी इनकल्केटेड इन एटलीस्ट वन आउटडोर स्पोर्ट्स सो दे हॅव अ हॅबिट ऑफ फिजिकल ॲक्टिव्हिटी रायट फ्रॉम द चाइल्डहूड आतां आमी पळयलां ल्हान भुरग्यांक सगळ्यांक व्हिडिओ गेम्स आवडटात थोड्यांक कॉमिक्स आवडटात बुक्स आवडटात नोबडी लायक्स टू गो आउटसायड एंड प्ले सो रायट फ्रॉम स्कूल इट सेल्फ इफ यू ट्राय टू पुट द चाइल्ड एटलीस्ट इन वन फिजिकल ॲक्टिव्हिटी आउटडोर फिजिकल ॲक्टिव्हिटी नॉट इनडोर आउटडोर क्रिकेट म्हणा फुटबॉल म्हणा बॅडमिंटन स्विमिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट सम फिजिकल ॲक्टिव्हिटी दॅट चाइल्ड हॅज अ बेटर प्रोपेन्सिटी टू रिमेन fit in the adult life as compared to other people who have not gone through physical activity. Absolutely. मास्तर डॉक्टर आयच्या एका गंभीर विशयाचेर हांव दर फावट हेच सांगता की हो विशय इतको गंभीर आसा की ताचें प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा अनलेस वी ऑल जॉयन हँड्स वी कॅनॉट फायट विथ दीस प्रॉब्लेम सो हांव सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्यांनी जे हेल्दी आसात तांच्यांनी हेल्दी लायफस्टायल एडॉप्ट करात रिमेन हेल्दी टीच अदर पीपल ऑल्सो टू जॉयन युअर हेल्दी लायफस्टायल आणि सगळ्यां कडेन मागता जे डायबिटीस आसा तेन्ना तुमचो आहार तुमची वखदां पाणी सारके वेळेर घेयात तुमच्या डायबिटीज कंट्रोल दवरात तेन्ना तुमी बाकी सगळ्या कॉम्प्लिकेशनाचेर जैत दवरूं शकतले आणि तुमकां जे बरे आसात तांचे कडेन परत मागतात की तुमी कीप फीट युअर सेल्फ आणि सगळे स्पेशली भुरग्यां खातीर की तांच्यांनी भायर जशें डॉक्टरान सांगलां की भायल्यो एक्टिविटी म्हणजे खेळप खूप महत्वाचें आसा सगळे इनडोर एक्टिविटी मातशे कमी करात आणि भायर मोकळ्या हवेन मोकळ्या ग्राउंडाचेर खेळपाची संवय लावन घेयात इतके सांगून आयची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक मना काळज आसान देव बरें करूं डॉक्टर तुमकांय नमस्कार आनी देव बरें करूं नमस्कार